की जे हांवें उल्लेख केलो, जे शेतकऱ्यांक आमी फास्ट चवथीच्या पयलीं केळीची लुकसाण जाल्ली ते आमी काही प्रमाणात तांकां रिलीफ दिली. हांव कित्या खातीर घडलें, CM जे आसात आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत ते पॉझिटिव्ह विचाराचे आसात. ते खूब शेतकरी आसात, शेतकऱ्याचे भुरगे आसात, जशे आमी आसात, हांव आसा, तशें तेच प्रमाणे. आनी तांकां शेतकऱ्यांचे तांकां म्हायती आसा, जाणीव आसा, शेतकऱ्यांक त्रास जातलो जाल्यार त्रास कशा पद्दतीन जातलो. तांकां जेन्ना हांवें तांचे नदरे हाडून दिलें की आमकां अशें लुकसाण जाल्लें आसा, 10 कोटीच्या आसपास आमकां लुकसाण जाल्या. पूण 10 कोटी आमकां ताबडतोब आतां दिवपा नाका, कित्याक भात शेत जें आसा तें आमी काही दिसांनी दिल्या उपरांत जाता. पूण आयज आमकां काळाची गरज म्हणटा अशी चवथ तोंडार आसा. आनी चवथीचे पयलीं जे केळ्यांचें जें लुकसाण जालें बनाना ती आमी दिवपा जाय. की काही लोकांचो हें आसता, ती केळी आसा ती चवथीच्या टायमाक ती व्हरून बाजारात विकप, तितूंतल्यान तांचो खंय तरी खर्च भागोवप, अशें थोडोसो प्लॅन हें आसता, पुरुमेक म्हणटा असो. ती तेंचे नदरे जेन्ना हाडून दिलें ते आनी फाटीं फुडें रावली ना. ते म्हणलें ताबडतोब काय तुजे डिपार्टमेंटाचे पयशे आसा तूं मागीर दीस, पूण हे पयशे जे आसात ते आपूण दिता. आनी तेणी CM रिलीफ फंडांतल्यान आमकां 94 lakhs दिले भावनो. आनी ते 94 lakhs आमी लोकांक दिले. हो अशे पॉझिटिव्ह विचाराचे आमचे CM असले कारणांनी आयज हे तेंचे कडेन तेंचे बरोबर रावन काम करपाक उमेद जाता. म्हाका सगळें दिसता की एक शेतकऱ्याचे भुरगे असले कारणांनी शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर कितें तरी जावपा जाय, राज्यान करपा जाय, मंत्र्यान करपा जाय, सरकारान करपा जाय अशें पयलींच्यान दिसता. आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन ते फुडें सरतात. आनी असली CM आमकां लाभले आसा जे खऱ्या अर्थांनी काळाची गरज आसा म्हणटा अशी. आनी ताका लागून आयज शेतकी क्षेत्रा भितर फुडले दीस जे आमकां नक्कीच बरें आसतले इतलें सांगून तुमकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता. ज्या ह्या आयच्या कार्यक्रमाचो फायदो आमकां तुमकां जातलो, डिपार्टमेंटाक जातलो अशें म्हणटा. हांव आमचे सेक्रेटरीक म्हजे वतीन वेलकम करता. आमचे डायरेक्टर जे आसा कोंकण बोर्डाचे ते मुद्दम जावन येयल्ले आसात, बशीन आयिल्ले आसात, तांकां शाबासकी दिता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. Of Coconut Board, I am very thankful to the government of Goa, Director Agriculture and Deputy Director Horticulture for attending our this World Coconut Day. Actually, World Coconut Day is celebrated on every year 2nd September. That implies one international organization. Now it is called International Coconut Community. Earlier it was Asia Pacific Coconut Community. It was formed on that day, and India is the founder member of this organization, and more than 18 countries are in this organization. So that foundation day has been celebrated as the World Coconut Day for the international cooperation between the coconut growing countries in the world for the development of the coconut and the coconut industries. This World Coconut Day's theme already our respected director has addressed, that is coconut is for the family wellness. Family, we can say from young one to our senior citizen we can take. आप एक्सपर्ट हैं फील्ड में, आप प्रैक्टिकली काम करते हैं, और थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट काम है जो आपके ट्रेनर्स का है, बिकॉज वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो आप जैसे भी गाइड करोगे, आई एम देयर एट योर सर्विस 24/7, आप जब मर्जी बोल दें मुझे. एक चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कि टीम से मैं 3-4 दिन से मिल रहा हूँ. जो एक चीज़ यहाँ देखने को मिली वो है सिनर्जी बहुत है. दे आर एंथुजियास्टिक, पैशनेट हैं सब्जेक्ट के लिए. तो जो बेसिक इंटेंशन और पैशन हो और सिनर्जी हो तो फिर बाकी काम हो जाता है. कोकोनट ऑयलाक लागून सगळे हेल्थ प्रॉब्लेम जे आसात ते कोकोनट ऑयलाक लागून जातात. म्हणजे मागीर BP आसतले, हार्ट अटॅक आसतले, अशा पद्धतीचे सगळे जे आसा हे कोकोनट ऑयलाक लागून जाता. कित्याक तर कोकोनट ऑयल बेगीन गोडटा, घट जाता, आनी ताका लागून हे सगळें जाल्लो आसा. हो अमेरिकन प्रोपगंडा आशिल्लो. आनी ह्या हाचेर आमच्या सगळ्या शास्त्रज्ञांनी भरपूर बऱ्यापैकी काम केलें, रिसर्च पेपर्स रिसर्च केली, आनी त्या रिसर्चांतल्यान ICAR आनी कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्डांनी
एक एग्रेसिवली सगळ्या समोर दवरपाचो प्रयत्न केलो की कोकोनट सर आप समझ पा रहे हैं? तो पहले जो फॉल्स प्रोपेगेंडा गोवा करता था उसको ये करने के लिए तो सगळ्यांनी भरपूर प्रयत्न केले आणि तातूंतल्यान कोकोनटाचे औषधी गुणधर्म जे आसा ते तांच्यांनी सोदून काडले.